खांडेपार ब्रिजार आतांच एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। उजगांवच्यान जी कॉलेज सर्वीस रोडा वयल्यान मेन रोडार ब्रिजार येताली आनी हायवेच्यान जो स्कुटरवालो येतालो त्यांचे डॅश जाल्ले आसा आनी स्कुटरी वयली भाव आनी भयण इंजर्ड जाल्ली आसा। तांकां आतां 108 पिडिया प्रायमरी हेल्थ सेंटरान घेवन गेल्ले आसा। तशेंच हो दंपारच्यान हो तिसरे एक्सिडेंट। दंपार एक निखिल नायक हेणे एक कारीक व्हरून स्कुटरीचो धक्को बसलेलो आनी तो इंजर्ड जाल्लो आहा, ताका जेएमसीन व्हेलो। तेजे नंतर रोखडोच एक कार आनी एक मालवाहू ट्रक आहा त्यांच्या मध्ये एक्सिडेंट जालो, पूण कोण जखमी जालो ना आनी हो आतां तिसरो एक्सिडेंट। सो फोंडे कालच्यान फोंड्या एक्सिडेंटाचें सत्र सुरूच आसा आनी फोंडा पुलीस सद्याक ह्या एक्सिडेंटाचे पंचनामा करीत आसा। खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।